नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. कोर्टाक शरण येवपाची मिकीची 7 दिसांची मुजत सोंपली. पुलिसांक खंय मिकी अजूनही मेळना. पुलिसांची कोर्टाक जाप. मिकीक फरार घोषित करपाची जाव येता मागणी. वास्को झोपडपट्टेवेले कारवायेक कर्नाटक आड गोंय रंग दिवपाचो कर्नाटकाचो यत्न. मंत्र्याची बेंगळुरांतल्या गोंयकारांच्या नांवान धमकी. गोंयकार बेकायदेशीर रावनात. मुख्यमंत्र्याची सणसणीत जाप. पाली माकड रोगाची धाम म्हूण कळून जाले 4 दीस. सरकाराकडेन ना वखदां ना वाशिना. सध्या चल्ला फक्त अभ्यास जागृताय. कर्नाटकांतल्यान वखद हाडपाचे यत्न केन्ना येतले खबर ना. मिनाचो प्रेस वाडलो वा मिनावेली निर्गट ड्युटी देंवली जाल्यारूच गोंयान परत मायनिंग सुरू. ना जाल्यार ऑक्टोबरान सुद्दां ना. मीन निर्गतदारांचे संघटनेन केले स्पश्ट. चालू सीझन गेलो. आनी तिसवाडी बार्देशान आशिल्ली जमनीचे म्युटेशनाची सिंगल विंडो सिस्टम पेडणे दिवचल 70 तालुक्यातूय चालीक. सरकारी येवजण्यांचे एफिडेव्हिटांचे फॉर्म तलाठ्याकडेन. खबरो विस्तारान. आदलो मंत्री मिकीक कोर्टान शरण येवंक दिल्ली 7 दिसांची मुजत सकाळी सोंपली. मिकीक 7 दिसां भितर अटक करपाचो आदेश मडगांवच्या JMFC कोर्टान दिल्लो. मात कोलवा पुलिसांक मिकी खंय अजून मेळना. मिकीक मेळना म्हूण पुलीस आज सांजे मडगांवचे कोर्टाक सांगतले. मिकी शरण येवंक नाशिल्ल्यान ताका फरारी घोशीत करचो म्हूण पुलीस कोर्टाकडेन मागणी करपाची आसा. वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक मारपेट करपी आदलो मंत्री मिकी पाशेकोक 7 दिसां भितर अटक करचो असो आदेश मडगांव पयलो वर्ग न्यायालयान 9 एप्रिलाक कोलवा पुलिसांक दिल्लो. 7 दिसांची मुजत बिरेस्तारा सोंपली. कोलवा पुलिसांनी गोंयभर आनी दिल्लीतूय मिकीक सोदलो, मात तो पुलिशेक मेळूंक ना. ह्या मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्याची ख्यास्त फरमायल्या. अपील भायर मारपी निर्णयाचो फेरविचार करचो असो अर्ज मिकीन सुप्रीम कोर्टात केला. ह्या अर्जाचेर सुनावणी जाय मेरेन मिकी पुलिशेक मेळूंक सोदना अशें समजता. गोंय पुलीस शुक्राराक कोर्टाक अहवाल दिवपाचे आसात अशें DIG V रंगनाथनान प्रुडंटाक सांगलें. मिकीक फरारी घोशीत करचो अशी विनवणी पुलीस करपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांनी दिली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. बायणा आनी देस्तेर वाड्यावेले कारवायेक कर्नाटक आड गोंयकार रंग दिवपाचो यत्न कर्नाटकान चलयला. एके वटेन कर्नाटकांतलो आमदार बायणा सरकाराच्या नांवान शबय घालता. दुसरे वटेन म्हादय विशयाचेर प्रस्न केल्यार कर्नाटकाचो पर्यटन मंत्री देशपांडेन बेंगळुरान IT उद्देगांतले 15-20 हजार गोंयकारांचो विशय काडलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा गोंयकार बेंगळुरान वचून बेकायदेशीर झोपड्यो बांदून रावनात. देशपांडे 3 जीपी भरून पत्रकारांक घेवन आयलो. बायणांतल्या लोकांचे पुनर्वसन शक्य ना म्हूण मंत्री आनी थळावो आमदार मिलिंदान स्पश्ट केला. देस्तेरवाडो आनी बायणांतल्या झोपडपट्टे आड कारवायेक सध्या गोंयकार आड कर्नाटकी रंग दिवपाचो कर्नाटकाचो यत्न दिसता. फाटले 4-5 दीस जाले थंयचो आमदार पाटील बायणा लोकां बरोबर ठाण मांडून बसला. गोंयच्या सरकाराच्या नांवान शबय घालता. ब्रेस्तारा सकाळीं कर्नाटकाचो पर्यटन मंत्री RV देशपांडे 3 जीपी भरून पत्रकारांक घेवन पणजे पावलो. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेक घेवन तो मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. उपरांत मिडियाक मेळ्ळो. गोंयचे मिडियान म्हादयचो प्रस्न काडल्यार देशपांडे पावलो बंगळुरूच्या 15-20 हजार गोंयकारांचेर. हे बघा कुठे कुठलाही पर्यटक कुठे जाऊ नका. मग मला बोलावं लागेल तुमचे 15-20 हजार यंग IT प्रोफेशनल्स बेंगळुरूमध्ये काम करतायत. आम्ही तर सहकार करतो की नाही. त्यात आमच्या कर्नाटकात आम्हाला त्यांच्यावर आम्हाला थांबा काय तर हे बघा तुम्ही काय तर प्रश्न विचारू नका. मिडियान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक विचारलें. पार्सेकारानूय ताका सणसणीत उतरांनी जाप दिल्या. हे पळय आमचे लोक बेंगलोर आसूं किंवा हैदराबाद आसूं पुणे आसूं किंवा मुंबय आसूं आमचे लोक जे आसात खंय रस्त्यार रावल्ले आनी एनक्रोच करून रावल्ले ना. ते वरात आसात. त्यामुळे हो विशय कोणी तरी गोवा विरुद्ध कर्नाटक करची गरज ना. बायणा दर्या देगेवयली 204 घरां बिरेस्तारा सकाळीं मोडपाचें थारिल्लें. थंयचे लोक कारवाये आड हायकोर्टांत गेल्ले. हायकोर्टान सोमारा मेरेन स्टे दिल्या. हायकोर्ट सोमाराक कितें थारायता तें पळोवया म्हूण पार्सेकारान देशपांडेक सांगलां. 1200 वरती घर आसा. ही हॅज सिलेक्टिवली सिलेक्टेड 205 हाऊसेस. तर हांव म्हाका सांगलें बाबा अशी कर. कोर्टा स्टे जातलो कंटिन्यू जातलो दॅट इज डिफरंट मॅटर. पण ॲज अ ह्युमन बिंग ॲज अ चीफ मिनिस्टर हे डेमॉलिशन ड्राईव्ह करचे बरे नाही. सो वी आर होपफुल
that he will not go to the extreme. थंय जे पयलींचे लोक असले तांच्या खातीर रिहॅबिलिटेशन पॅकेजूय दिल्ले. रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दितकीर टॅनामेंटात ताणें वचूंक जाय आसलें, तें वचूंक ना. पूण कालचें जें आसा त्या सगळ्यांची वेवस्था दुसरे कडेन केल्ली. ताणें थंय वचणे गरज आसलें, वचपाक वेळ काडलो. किंवा काही जाण गेल्ले आनी दुसऱ्यांक भाड्याक दवरलेले. 2004 पूर्ण निवळ केल्लो म्हज्या म्हायती प्रमाणे. काही जाणां कडल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स जालें आनी तातूंतसून परत थंय झोपडपट्टी किंवा स्ट्रक्चर्स येवपाक लागले. जो कायदो बायणांक लागता तोच कायदो कुळंगटी लागतलो, तोच कायदो मोरजे, मांद्रे, हरमलूय लागतलो. बायणाच्या लोकांची रावपाची वेवस्था पयली करची म्हूण कर्नाटकाचो आमदार पाटील मागता. 2004 आनी 2014 घरां मोडिल्ल्यांचेय खंय सरकारान पुनर्वसन केल्लें ना. Since from last 2004, what is the eviction has been done without providing the shelter. So this is the violation of the law. So they are Goan citizens. They have every right to get the basic facilities like a shelter. It is a minimum you have to provide. बायणाच्या ह्या लोकांचे पुनर्वसन शक्य ना, मात कांय लोकांक अर्थीक मजत दिवपाचो विचार सरकार करता अशें वीज मंत्री आनी थळावो आमदार मिलिंद नायकान सांगलें. बायणाच्या लोकांक सोमार मेरेन थाकाय मेळ्ळ्या. तांचो फुडार सोमारा हायकोर्टांत थरतलो. मात कर्नाटकांतले आमदार मंत्र्यांचो मूड वेगळोच वाद करपाचो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पाली पातळ्यात ही धाम माकड रोगाची म्हूण सरकाराक कळून 4 दीस जाले. मात ह्या रोगाचेर भलायकी खात्या कडेन ना वाशिना ना वखदां. सध्या फक्त सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट आनी दुयेंस पातळचें न्ही म्हूण गांवांत जागृताय करून सरकार वेळ मारून व्हरता. नॅशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोलाची टीम आनी बेंगळूरचे एंटोमॉलॉजिस्टांक घेवन शुक्रारा सावन पाली फुडलें संशोधन जाता. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतल्यान वखदांची वेवस्था करपाक हालचाली चल्ल्यात. मात ते केन्ना येतले कोणाकूच खबर ना. ऑर्डर केला रे. आज इव्हिनिंग पासून अडेजांक मंत्रालयान मिटींग आहा HMच्या वांगडा आनी CMच्या वांगडा. ऑर्डर केल्या ते नये तयार करचे पडटा. कर्नाटकान सप्लाय आसा, ऑन लोन बेजीस कर्नाटकाचे घेतले आनी ऑर्डर करतले, कारण कर्नाटका पयस ना. आमच्या हांगा कशें करून आमी लोकांक 2 दीस सांगूंक शकना. गव्हर्मेंट प्रोसिजर आसता, टेक्निकल मेथड्स आसा त्यो इंडेंट जावपाक जाय, ट्रान्सपोर्टेशन आसा. ताच्या नंतर जेन्ना अवेलेबल जातले तेन्ना आमी आमचे CSन आमी लोकांक दितले. वाशिनांची वेवस्था करपा विशीं डॉक्टर काणकोणकार उलयता. दुसरे वटेन भलायकी खात्यात दुयेंतींक फक्त सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट दिता आनी गांवांत जागृताय करता, तशेंच संशोधन करता. स्पेसिफीक अशी ट्रीटमेंट ना, ताका सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट जाय जी आमी सगळी दिता. टीम फ्रॉम दिल्ली हॅज कम, NCDC नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिसीजेस. 2 असिस्टंट डायरेक्टर आयल्या अँड टुमॉरो एंटोमॉलॉजिस्ट फ्रॉम Bangalore expert entomologist, he will also join, and after further studies they will give us the anything more than this is to be done, they will tell. राना आनी भलायकी खात्यान वाळपयच्या पाली गांवांत जागृताय कार्यावळ घेतली. कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज कसो जाता आनी तो कसो पातळटा हाचे विशीं ही जागृताय जाली. हे दुयेंस जावचें न्ही म्हूण लोकांनी कितें करचें ते विशीं राना अधिकारी परेश परब उलयलो. कार्यावळीक गांवचे 30 लोक आसले. तिचे कशें लायफ सायकल आहा तें दाखयलां. ही तांतयां, एक किट्टी सादारण 3000 तांतयां घालता. गरम उदक लाय, कोण केरोसीन लाय म्हणटा. सो हे सगळें जालें भितर. फार्मासीन मेळटा तो HH मायट म्हणून. HH मायट रानांतले कपडे आसा ते गरम उदकान उडयपाचे. सध्या पाली गांवच्या लोकां खातीर जागृताय कार्यावळी चालू आसात. भलायकी खातें अजून ह्या दुयेंसाचेर संशोधन करता. मात ह्या दुयेंसाक लागतात त्या वाशिनांचो अजून पत्तो ना. दुयेंतींचेर अजून सपोर्टिव्ह उपचार चल्ला. वाशिनां केन्ना येतली तें कोणाकच खबर ना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी दिनेश करपे. घेवया एक विराम.